जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर अशें सांगता, राष्ट्रां जागी जायात, जोसेफाटाचे फालक्याची वाट दवरात. कित्याक भोंवतणचे सोर्व राष्ट्रांची नीट करूंक थंय हांव बसतलों. शेताक कोयती लायात, तें पिकलां. दाकांची कोळुंबी भरल्या, वचात आनी मोडात. दोनां बरोन ओडटात, तांचें खोटेपण एकदम वाडलां. निर्णयाच्या फालक्यांत उडपणजीच्यो उडपणजी, कित्याक निर्णयाच्या फालक्यांत सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सूर्य आनी चोंद्रीम काळे जातात, नखेत्रांचो परजोळ देंवता. सर्वेस्पोर सियोनान थावन गरज घालता, जेरुसलेम थावन आपलो ताळो आयकोसो करता. सोर्ग आनी प्रितूम कामतात, पूण सर्वेस्पोर आपले पोटजेक आसरो जातलो. इस्रायलाच्या पुतादुवांक कोट्ट जातलो. तेन्ना हांव सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार बिराट करून रावतां. तो तुमचो सर्वेस्पोर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. जेरुसलेम पवित्र जातलें आनी पोरकी मनशां थंयच्यान आनी केन्नाच वेचिनान. तो दीस येतलो तेन्ना पर्वतांचेर नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगराचेर दूद व्हांवतलें आनी जुडाच्या सगळ्या नदींनी उदक व्हांवत धांवतलें. बाबुलांच्या फालक्याक उदक दिवंक सर्वेस्पराच्या घरांतली एक जोर फुट्टोली. जुडाच्या पुतादुवांक पिडापीड दिल्ल्यान आनी तांच्या निरपराधी रगत तांच्या देसांत वारोयल्यान इजिप्त ओसाद पडलोलो जातलो आनी एदोम एक पाड ओरोणें. पूण जुडेयांत सदां सर्वदा लोक रावतलो आनी जेरुसलेम सदां काळ तोखतलें. तांच्या रोगताचो हांव सूत घेतलो आनी कोणाक खास्त लायल्या शिवाय सोडचो ना. आनी सर्वेस्पोर सियोनांत आपलें ठिकाण करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें पोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर न्यायनितीन करतलो संवसाराची सोडटी. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाजतां. सगळीं तुजी विस्मितां हांव वर्णितां. तुज्या निमतान संतोशी जाता, आनंदान मुरगोडटा. तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गितां, स्तोत्रां गायतां बोव व्हरत्या देवा. सबाब, सर्वेस्पोर न्यायनितीन करतलो संवसाराची सोडटी. ओणबाळटी राष्ट्रां तुवें दोमायलीं, नोस्त्यांचो भस्म केलोय. तांचें नांव पुर्यान उमटून उडयलें. आपणेच मारलोल्या फोंडांत ओणबावार्थी राष्ट्रां पडलीं. आपणेच मांडलोल्या फासांत तांचे पांय फारोवले. सबाब, सर्वेस्पोर न्यायनितीन करतलो संवसाराची सोडटी. पळयात, सर्वेस्पोर सासणाक शिंवोत्सनार बसला. मुनसुबेक ताणें आपली सोदोर मांडल्या. न्यायनितीन तो करतलो संवसाराची सोडटी. प्रमाणीकपणान करतलो राष्ट्रांची मनसुबी. सबाब, सर्वेस्पोर न्यायनितीन करतलो संवसाराची सोडटी. उद्गार. सोमी म्हणटा,
आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. Sorbes forak soy, soy, sorbes forak soy, sorbes forak soy, soy. Sorbes forak soy, soy, sorbes forak soy, sorbes forak soy, soy. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्झुबूल देंवचारांच्या प्रधाना उदेशी हो मनीस देंवचार काडटा. हेर कोण कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतनां वळखून जेजून अशें तांकां म्हणलें, खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकांचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडोन पडटलें. म्हणटूच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर तांचें राज कशें म्हूण उबें धरतलें. कित्याक बेल्झुबाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेल्झुबाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचीं भुरगीं कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटूच तींच तुमची नीत करतलीं. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलें अशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस आपले सगळीं हात्यारां घेवन आपलें घोर राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्यांकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एक येवन ताका हारोयत तेन्ना ज्या हात्यारांचेर तो पातयतालो तीं सगळीं हो अदीक बलिश्ट मनीस कान घेतलो आनी ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागा नात ती म्हजे आड आसात आनी म्हजे बरोबर पुंजायनात ती शिंपडायतात. मेलो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी ताका विसो मेळना जावन म्हणटा, हांव भायर सरलोलों त्या म्हज्या घरा भितर हांव परत रिगतलों आनी तुंय ये जाल्यार तें जाडलोलें आनी नेटलोलें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणावन अदीक नोश्ते आनीक 7 आत्मे आपणा बरोबर घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें ठिकाण करतात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा ताचे आदले गोटी परस पाश्ट जाता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, तें राज पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडून पडटलें. नियाळाक आदार. आमकां सगल्यांक आमचे घोराबे पवित्र जालेले जाय. सगल्या घरांनी कसलो ना कसलो गूट वो संवय वो रिती आसताच आनी हें सगलें ते घोराब्याची वांगडी सांबाळून दवरतात. जेन्ना एक वांगडी ही गूट भायर घालता तेन्ना हो घोराबो हालूंक लागता. तितलो मोग दाखयना, सगलें घोर दोशी जाता. आयज शुभ वर्तमानांत जेजूचे घरांनी घालतात वायट करतात म्हूण न्हय, पूण बरें करतात म्हूण ताका सैतानाचे पोंगळाचो पर्यान म्हणटात. लोक ताका भुलतात, ते पळोवन ते नाटकायेन भरतात. 10 फूट मारल्यार ते सोत जातलें म्हूण सजमतात. पूण जेजू तांकां तांचें तोंड बंद करूंक सादो जबाब दिता. पवित्र आत्मो आमकां चलयता ते परी आमी चलूंक आनी वागूंक लागलीं जाल्यार आमचे जिवितांत आमच्यांनी व्हड व्हड विजमितां करूंक जातात. पवित्र सभेंत आमचो वावर स्पर्धा कसो जाला. एकामेका परस नेटान करूंक, दुसऱ्यांक खाला घालूंक, आपलें नांव जोडूंक, दुसऱ्यांची टिका करूंक,
शेकी हें सगळें करून देवाक सोडून आमी वायटोव्याक चड जागो दिता. पवित्र सोबेंत आमचो एकचार घडून हाडचे सुवातेर दुस्फोट जाता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आपसुवार्थी जायनासतना आमचो वावर आमी देवाचे मोहिमेक करुया.